म्हाका अमित बाब एक गजाल सांगात, हो जो आर्ग्युमेंट आसा ट्रान्सपरन्सीचो ताजे कडेन तुमी कशें पळयतात? कारण हे आसात न्ही नो कॉन्फिडन्स मोशनाचेर 15 जाण सायन मारतात, थंय वचून मत 10 जाण मारतात. सो खंय तरी ही ट्रान्सपरन्सी किंवा सँक्टिटी आसूं जाय न्ही. दोन गजाली आसा. एक आसा ट्रान्सपरन्सीचो विशय, एक आसा ज्या तरेन ऑर्डिनन्स हाडला. दिस विल बी अ प्रेसिडेंट फॉर फर्दर ऑर्डिनन्सेस. सी इट इज नॉट अ वरीसम थिंग फॉर मी टू थिंक अबाउट दिस ऑर्डिनन्स एज फार एज म्युनिसिपालिटीज इज कंसर्न. My worry is in future they will bring such ordinances in different forms for different things, for amending different laws. Now, एक as a democracyचो विषय, शो ऑफ हँड्स और नॉट शो ऑफ हँड्स, ट्रान्सपरन्सी, हे सगळे विषय एकीकडे उरल्या आणि गोंयचें मॉरल राजकारण जे आसा पळय ते एकीकडले उरल्या. ज्या तरेचो प्रेसिडेंट जालो, ज्या तरेन इलेक्शन जालें, ज्या तरेन थंय नगराध्यक्ष निवडून आयलो आनी ज्या तरेन ताजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन विदीन 24 hours आयले, इज इट नॉट हार्मफूल फॉर डेमोक्रेसी? इट इज नॉट क्वेश्चन. सो कोणाचे प्रेशर आयले, कसल्या तरेचे? सो दॅट मीन्स somebody was coerced, somebody was lured. That is why the change of hearts. It is not change of hearts, basically it is change of votes. So ultimately हे सगळे डेमोक्रेसीक घातक, हे गोंयकारां खातीर घातक. मोरालिटी हांवें तशें म्हणलें तुका पळय, मोरालिटीन स्वताहून जीव दिलो गोंयच्या पॉलिटिकल राजकारणान जे गोंयचें चल्लां पळय तें पळयत जाल्यार मोरल्स खंय उरूना. देव सुद्दां तोंड लिपयता राजकारणी आयलो जाल्यार की हाजे कडेन पळयना जाल्यार बरो म्हणून, कारण हो आपल्या दोळ्यान दोळे घालून फटी मारता म्हणून. सो उरलें कितें गोंयचें? सो हे सगळें जर पळयत जाल्यार गोंयच्या राजकारणान जे चलना पळय तें दादागिरीचें, आनी दीस ऑर्डिनन्स इज नथींग शॉर्ट ऑफ दादागिरी. सिद्धार्थ हो मुद्दो आसा की अल्टिमेटली जेन्ना एक सरकार कायदो हाडटा, तो ऑर्डिनन्स इन अ वे कायदो आसा, तो विधानसभेक वतलो, ताजेर तो डिबेट जातली. आतां मेजॉरिटी तर अशी सारकी ब्रूट मेजॉरिटी आसा दॅट सच कायंड ऑफ ब्रुटल लॉस मे गेट पास्ड ऑल्सो. ब्रूट काय ब्रूट ताजेर मागीर उलयता पळया ट काय त हाजेरूय उलोवपा जाता आमच्यांनी. बट एक गजाल सिद्धार्थ की कायदो हाडपा फाटलो उद्देश हांगा असो दिसता की ट्रान्सपरन्सी हो उद्देश आसा. हांगा पळयतकीर दिसता की मडगांव म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सनाचें इलेक्शन जिखप हो कायदो हाडपा फाटलो उद्देश. डोंट यू थिंक दॅट्स द प्रॉब्लेम? नाही एब्सोल्युटली नॉट. सी एवरी अमेंडमेंट तशें लायक ऑर्डिनन्स ऑफ 370 जेन्ना हाडलो तेन्ना ना काश्मीरी लोकांक त्रास करपाक हाडला अशें म्हणूंक शकता तूं. एनी ऑर्डिनन्स वीच यू ब्रिंग यू विल ऑलवेज सी देर विल बी पीपल हू विल बी अपोजिंग द ऑर्डिनन्स अँड सपोर्टिंग द ऑर्डिनन्स. यू हॅव टू टेक इट ऑन वॉट effect this ordinance is going to have. That's the only test to see that or judge that evidence. This ordinance can only bring in transparency. It brings accountability. So therefore this ordinance, nobody even today debate also or outside also, nobody is talking about the merits of the ordinance. Nobody is saying that this will bring in corruption. On the corruption will be wiped out to an extent, may not be fully. So therefore this ordinance is just, it was required. You can always say about timing, but having said that, it is going to affect all the municipalities and all the selection of all the chairmen, including the disqualification. Do not discredit an ordinance just because of the timing. Just because it can never be done. It can never be done. दुर्गास म्हाका एक गजाल सांगात, फायनल राउंड घेता. तुमकां दिसता की विथ दिस ऑर्डिनन्स, आनी जशें तुमी एग्जांपल दिली की हांगा केलें ना, थंय केलें ना, पण मडगांव खातीर केलें, Digambar Kamath has established himself as a BJP leader now? That BJP state president Tanawade Baba has to tell whether he is their leader or not. तुमकां कितें दिसता काय म्हणून? I have nothing to comment on the BJP leadership. Second, सामंत बाबान सांगलें तशें वोट ऑर्डिनन्स हाडले कारण कळपाक जाय म्हणून कोणें हें केलें म्हणून. म्हणजे हे कशें होलसेल डिफेक्शन, मागीर कितें फाल्यां बरें तुमी हे जॉब पयशे आतां डायरेक्ट एवढे हात वयर काडा अशें. फाल्यां कॉन्शियस वोट म्हणजे यू आर किलिंग द कॉन्शियस वोट. कॉन्शियस वोट म्हणल्यार कितें? वोट फॉर युअर स्टेट, वोट फॉर युअर कंट्री, वोट फॉर युअर वॉर्ड, वोट फॉर युअर पीपल. आज तुम्ही ते काबार करूंक सोदतात. सो दिस इज नॉट द वे. अँड दिस ऑर्डिनन्स, आय एम पुटिंग इट ऑन रेकॉर्ड, दिस ऑर्डिनन्स विल बी द एंड ऑफ द बीजेपी इन द स्टेट, बिगिनिंग ऑफ दॅट. अँड क्लासिक एक्झाम्पल आय गिव यू. घात कशे मारतात ते. काल एक बातमी वाचली, इलेक्शन जावन रोखडेच आमी पळयलें की शुभांगी वांयगणकर कोण आहा ते म्हापसा, काँग्रेसल्यान ताका फोडून व्हेले चेअरपर्सन केले. आता का देवयता कसले घात मारतात नंबर वन घात मारपी लोक. अमित बाब, तुमकां दिसता की बाकी खंयच्याय लिडरा खातीर जी ऑर्डिनन्स काडला ती ऑर्डिनन्स आज मडगांव खातीर काडल्या, दिगंबर कामती खातीर काडल्या, सगळे जाण उलयतात. दिगंबर कामतीन आपल्याक आज एक बीजेपीतलो लिडर म्हणून ताणें एस्टाब्लिश केला काय कितें विदिन अ स्पॅन ऑफ 3 weeks प्रॅक्टिकली आफ्टर शिफ्टिंग. बीजेपी उरल्या खंयची? बॅग बोरो स्टील इज वॉट बीजेपी इज ऑल अबाउट. आय थिंक ते बीजेचे मदले कांय ना, पूण बॅग
बरो स्टील इज बीजेपी टुडे. सो आय थिंक कोणाकय भाड्याचो घेवप, कोणाकय विकत घेवप, कोणाचो टेंटेड आसा ताका घेवप आनी आपलो कशे तरेन पावर ऑन रावप हे बीजेपी कडल्यान शिकचे. आनी ताणें ताजे बद्दल बुकूय बरोवचो, वीच आय थिंक दे आर व्हेरी कॅपेबल ऑफ डुईंग बिकॉज द वे इट इज रायट नाव. सो मेकिंग हिम पॉवरफुल ऑर अदरवायज अल्टिमेट सफरर्स इज अ गोवन अँड विच इज अनफॉर्च्युनेट. ओके सिद्धार्थ बाब, दिगंबर कामतीन ह्या ऑर्डिनन्साच्या थ्रू स्वताक एक भारतीय जनता पक्षातलो एक खडेगाठ लीडर म्हणून आपल्याक एस्टॅब्लिश केला काय कितें? I would really not like to answer. That is for the office bearers to say. ते जालें, हांव तुमची विश्लेषण विचारता. I have no say in it. It is for the party to acknowledge and him to claim. What do I say in it? I have nothing to do with it. Just one second. We are completely out of time. 10 seconds. एकूच तुका सांगता सारांश ह्या सगळ्या ऑर्डिनन्साचो. प्रमोद सावंताक कळचे ना केन्ना तो मुख्यमंत्री वयल्यान माजी मुख्यमंत्री बट एक गजाल आसा की सिद्धार्थ बाबान खडेगाठपणान ती बाजू मांडल्या की हातूंतल्यान वायट कितें जाता. फक्त टायमींग हो एकच मुद्दो घेवन हाका ह्या ऑर्डिनन्सात दोश दीत रावनाकात. आनी एक मुद्दो आसा की जे कुडचड्यार खातीर जालें ना, जे साखळे खातीर जालें ना, ते मडगांव खातीर कित्याक जालें आनी कशें जालें हाजी उत्तरां म्हाका दिसता घडये फुडले कांय दिसां भितर मेळटलीं. तातूंतल्यान कितें निर्माण जाता तेंय पळोवचें पडटलें.